थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकारान जे आरोप भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराचेर केल्यात तातूंत कांयच खरें ना अशें मोग पक्षान जाहीर केलां। थिवीचो आमदार हळर्णकारान भौशीक बांदकाम मंत्री थिवी मतदारसंघाचेर मुद्दम अन्याय करता असो आरोप पत्रकार परिशदेंतल्यान केल्लो। ताचेर मोगून शुक्रारा दीस पणजेंत पक्षाच्या कार्यालयांत पत्रकार परिशद घेतली। मंत्र्या कडेन कामां घेवन वचचीं आनी मंत्र्यान करूंक ना जाल्यारच आरोप करचे। मंत्र्या कडेन कसलींच कामां करपा खातीर वचनासतना कसलोय आरोप करप चुकीचें आसा अशें मोगोच्या सावंतान सांगलें। सांगपाचें मुख्य म्हणजे ह्या 2-3 वर्साच्या काळात आज सध्याचो जो आमदार आसा ताणें असो मोठी अशी योजना कसलीच सरकारा कडेन मांडूंक ना। म्हणजे आमदारा कडेन आमच्या मंत्र्या कडेन अशें सरकारान मांडूंक जाय ती मांडूंक ना। फक्त मेंटेनन्स जालें जाल्यार आनी कितेंच थंय कसलीच योजना आखूंक ना जावं करूंक ना जावं बाबा ती मागली आनी ती मिनिस्टरान नाका म्हटली जावं ना म्हटली अशें कांय पद्दतीचें जावंक ना। कामोर्ले म्हण की बेनावल फॅक्टरी आसा थंय म्हण रामनगर कोलवाळे माडेलां डोंगरवाडी थिवी हांगा खूब कडेन परत तसले रिजर्वर आमी बांदले। हे सगल्यो गोश्टी त्या काळान जाल्यो। ह्या काळान त्यो जावंक ना ह्यो मागून आसतल्यो कदाचित। पण हें सगळें काम थंय एक मतदारसंघ तुमी आतां अशें समजूंक नाका की तो मतदारसंघ बाबा पक्षाचो आसा अशें ना। तो राष्ट्रवादीचो आसलेलो, तो काँग्रेसचो आसलेलो, तो BJPचो आसलेलो, पण ते कामां जायत आसा। म्हणून आमचो जो मंत्री आहा तो मंत्री बाबा हेकूच नुसतं ती कामां करिना हें आमी करूंक शकता की हे सगळो रिपोर्ट पळयल्या नंतर अशा पद्दतीचो रिपोर्ट आसता। आनी आयज टिका करतना वेगळ्या वेगळ्या पातळीचेर टिका जाता। तर आमकां एकूच सांगपाचें आहा सरकार म्हणून जें काम करूंक जाय तो आमचो मंत्री आहा तो एक्चुअली सगळे तरेन विचार करूनच ती कामां सद्या जाल्लीं आसात। आतां टिका ही खंयच्या अर्थान केल्ली ती आमी सांगूं नको। निळकंठ बाबाचो कंठ असो चड केन्ना हें जावंक ना, पूण आतां तो कोणाच्या कंठांतून उलयता तेवूय आमकां कळपाक मार्ग ना, कारण आसूयेत नासूयेतूय। पण अचानक हें कित्याक जालें हेजेर आमी शोध घेतात। मुतारी संदर्भात जे मंत्र्यान आरोप केल्यात ते सुद्दां अर्दवट म्हायती घेवन केल्यात। मुतारी बांदकामाचो निधी पंचायत खात्या कडेन दिला। आतां भौशीक बांदकाम खातें न्ही जाल्यार पंचायत खातें मुतारी बांदून दितले अशें सावंतान सांगलें। म्हाका खूब वायट दिसता सांगपाक की हे आमदार जे निळकंठ बाबा आसा ते आतां 2 वर्सां तरी 1.5-2 वर्सां आतां आसात। पण तांकां एक खबर आसूंक जाय आसलें की सरकारान ऑलरेडी ठरयलां त्या प्रमाणे बरोचसो फंड डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हांकां तो फंड थंय ऑलरेडी ट्रान्सफर जाल्लो आहा सुलभ शौचालय बांदपाक। आतां ते PWDच्या ताब्यांत ना, गेली 1 वर्स जालें आनी हें कितें भितरल्या भितर जावंक ना। हें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन आपल्या भाशणांनी उलयलें आनी त्या प्रमाणे कारवाई जाली। पण विनाकारण पयलींच आमच्या मंत्र्याक भितर हाडप किंवा PWDचेर ताशेरे उडोवप किंवा आमच्या मंत्र्याचेर ताशेरे उडोवप ही योग्य न्हू हें ताका खबर आसूंक जाय आसली। एक तर तेणें अभ्यास तरी करूंक जाय आसलो हें खरें जालां काय ना तें म्हणून। तर ही म्हायती जेन्ना आमकां कळटा न्ही कोणाकूच सुलभ शौचालय म्हणटकूच एक गरजेची वस्तू आनी आमचो मंत्री आनी दिना अशें आमकां दिसलें। आमी विचारून गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते ऑलरेडी डायरेक्टर पंचायतीक सोंपयला सगळें आनी म्युनिसिपालिटी तेंच्यांनी करपाचें, तेंचे कडेन फंड सुद्दां एलोकेट केला। म्हणून तशेंच पद्दतीन आमचें थंय येना। पूण अशा प्रकारचे जेन्ना आमदार उलोवंक लागले तेन्ना लोकांची दिशाभूल जावंक शकना न्हू। आमदार हळर्णकारान बेश्टेच आरोप करच्या परस मंत्र्याक सहकार्य करून आपल्या मतदारसंघातली कामां करून घेवची अशी विनवणी मोगो पक्षान हळर्णकारा कडेन केल्या। अपील करीत दिसता माननीय आमदार निळकंठ बाबा की त्यांनी आपलो हँड ऑफ कॉपरेशन जर मिनिस्टर ऑफ PWDक दीत जाल्यार तांणी आपल्या मतदारसंघांतली जनहिताची कामां आसा ती करून घेवपाक जातात जे आमच्या हे लिस्टान येतूय ना। पण हाचे सांगण्यात एक पत्रकार परिशद घेवप हिडन अजेंडा दुसरोच कितें आसतलो आनी वगीच ताणें PWDच्या नांवान गरळ ओळखप हें बरोबर न्ही। वगीच आपलो कंठशोश करचो न्ही इतलीच रिक्वेस्ट आनी अपेक्षा तांचे कडेन। सुदीन ढवळीकार फाटलीं 20 वर्सां मंत्री आसा आनी ताचेर कसलेच आरोप ना। निळकंठ हळर्णकारानय बेश्टेच आरोप करचे न्ही असो सल्लो दिला। तशेंच हळर्णकारान केल्ल्या आरोपाचो मोगो पक्षान निशेध केला। एक मेंटेनन्स काम जर सोडी बाकीचो कसलोच प्रपोजल तेजो ना। 2 खेपो आमदार जालो, काही गोष्टी ताका कळपाक जायो। जो थिवी मतदारसंघात डेव्हलपमेंट जाला तो दयानंद नार्वेकर आमदार आसतना
जावं मिनिस्टर असतना तनावडे आणि किरण कानोळकर ह्या आमदारांनी थंयसर डेव्हलपमेंट केला. तेजी कारकिर्दीत कांयच डेव्हलपमेंट जावन थंयसर आनी नाका आसलेले आरोप आमच्या हेजेर करता गटनेत्याचेर. आमच्या आमदाराचेर गेली 20 वर्सां एकूय अशें एलिगेशन जावना जावं एकूय अशी इन्क्वायरी तेज्या मार्फत जाल्ली ना. तेजी आजुनूय इन्क्वायरी चालू आसा. नाका आसलेले आरोप ताणें करचे न्हू. योग्य अभ्यास करचो आनी ताणें आरोप करचे. आमी तेणें जे पळय काल पेपराक दिला तेजो आमी जाहीर निशेध करता मोगो पक्षाचो.